पुराय गोंयांत एक कलेचे वास्तू आणि कलेचे एक क्षेत्र आशिल्लें स्थळ म्हटलें जी वळख आसा म्हटल्यार ती म्हटल्यार कला अकादमी. तेंच कला अकादमी सद्या भ्रश्टाचाराचें केंद्र किंवा स्थळ म्हणून तेजी सद्या एक वळख पुराय गोंयांत जायत चल्लेली आसा आनी हें थांबपाचें कांय नांव घेना. आतांच परतून एकदां म्हणजे जो कला अकादमीचो प्रॉब्लेम आशिल्लो की DMK जें आसा थिएटर तितून उदक भरता म्हणून पावसाच्या दिसांनी ते DMK थिएटर बंद दवरताले आनी तेज्या खातीर ते मेन मुखेल कारणां खातीर ही कला अकादमी परतून नुतनीकरणाक काडलेली. आनी त्याच्या उपरांत कोट्यांनी खर्च करून सुद्दां आजुनूय कला अकादमीचो तो प्रॉब्लेम DMKचो आसा तसोच आसा आनी त्याच्या व्यतिरिक्त आनिकूय तेची कला अकादमीची व्यथा जी आसा ती वाडत आसा. कितलेशेच फॉल्ट आतां मुखार येत राविल्ले आसा कोट्यांनी खर्च केलो तरी. आतां मद्रास IITन तांत्रीक अहवालांतल्यान ज्यो त्रुटी 18 त्रुटी दाखयल्ल्यो आसा तितून विविध अशे तांच्यांनी फॉल्ट दाखयले म्हणजे आजुनूय गळटा बाबत दर्जाचें काम, मागीर वायरी सारक्यो ना किंवा ते पयलींचे पंप जे उदक काडटाले थंयूय तेंचो प्रॉब्लेम आसा, थंय उदक भरता, अशे विविध प्रॉब्लेम्स तातूंत आसा. आनी कृती दल म्हटल्यार टास्क फोर्स समिती तांची बसका जाली आनी तेंच्यांनी आतां सद्या म्हणजे 1 ऑगस्टाच्यान कला अकादमीचे DMK परतून बंद दवरपाचें आसा अशें आमकां आतां कळिल्लें आसा. PWD बरोबर तांची मिटींग जाली आनी कृती दलाचे सदस्य वांगडी फ्रांसीस कुएलो बाब आमच्या वांगडा आसा. सद्या कितें एकंदरीत तेंचे विचार विनिमय जालेलो आसा PWD वांगडा आनी कितें सद्या प्रॉब्लेम्स आसा ते एकंदरीत जाणून घेवया. 18 अश्यो त्रुटी किंवा फॉल्ट मुखार आयिल्ले आसा. म्हणजे हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा, कितें तें मुखेल हें आसा आजून जाल्लेलें ना. पयलीं बंद दवरताले तें आमकां खबर आसा DMK पावसाच्या दिसांनी आजून तशेंच म्हणजे DMK पावसाच्या दिसांनी बंद आदी दवरताले पंप लावन ते मागीर तशेंच लावन जाताले. हेणी पळय 18 पळय प्रॉब्लेम्स काडले ते IIT मद्रासान. हांव तुका 3 एग्जाम्पल दिता. एक एग्जाम्पल हे स्टेजी पोंदाक पळय उदक जमतालें तेणी तें स्टेजी मुखार उदक येतालें तें स्टेजीच्या मुखार उदक येतालें आनी स्टेजीच्या पोन्ना स्टेजी ते सोकला उदक उरोना आहलें. हेणी कितें केलां तें मुखार येता तें बंद करून स्टेजीच्या सोकला थांबयलां उदक. ते आख्खे स्टेजीच्या सोकला उदक गरम जावन उब जावन त्या उदकाची उबान स्टेजीचें सर्फेस आहा तें आख्खें कुसता. तेणी आतां 2 वर्सां जालीं आमकां कला अकॅडमी दिल्या. 2 वर्सांनी तेणी 3 फावट ती स्टेज उक्ती केल्या आनी सारकी केल्या. उक्ती कोत्ता सारकी कोत्ता. तूं कितेंय घाल त्या स्टेजी पोंदाक आख्खें तेजें जें बेस आहा तें कुसता. तें एक मेजर स्ट्रक्चरल रॉंग सोल्युशन तेणी दिलां. म्हणजे पयलीं जे पंप मारून पावसाच्या दिसांनी DMK बंद दवरताले आनी ते उदक भायर काडटाले पूण ते स्टेजी पोंदा उदक भरनासलें अशें एक निदर्शनाक आयिल्लें आसा. आनी आतां म्हणटात ते स्टेजीच्या पोंदा उदक भरता आनी स्टेजीचो जो वयली ती स्टेज आसा तो स्ट्रक्चर जो आसा तो वुडन आसा परफॉर्म करच्या खातीर आनी तेका ओलसाण भरता अशें म्हणटात. हय आनी ती स्टेज मागीर सकयल्यान कुसता. हांव तुमकां एक व्हिडिओ दाखयतलो. तूं ते व्हिडिओ घालून तुका दिसतलें स्टेज कुसल्या उपरांत खालच्यान ती कुसल्या उपरांत मागीर फकत वयली फल्ली उरता आनी ती फल्ली बेंड अशी म्हणजे जंप जाता ती फल्ली केन्नाय मोडो शकता. हें 3 ठिकाणी ऑलरेडी जालेलें आहा. 3 ठिकाणी तेणी ऑलरेडी सारकें केलां. आतां हें जायत आसतलें काय आनी एवरी 6 मंथ्स ते स्टेज 4-5 दीस बंद करून मागीर तें करचें पडलें. हें एक मेजर तेणी सोल्युशन काडला तो रॉंग सोल्युशन काडला. इट इज कॉजिंग फर्दर प्रॉब्लेम्स. तें IIT मद्रासान तें आमी आर्टिस्ट सांगताले पळय ते IIT मद्रासान आतां लिखितान दिलां हें प्रॉब्लेम सारकें आहा म्हणून. दुसरें मागीर हेणी सांगलेलें स्ट्रक्चरल रिपेर्स कोत्ता. स्ट्रक्चरल रिपेर्साचे अर्थ कितें जालें बीम्स आहा कॉलम्स आहा वयता थिंगा ते बीम्स कॉलम्स आमकां दिसती पडटा तितूनले पळय सोरयो आहा त्यो दिसती पडटा कुसल्या त्यो. ते IIT मद्रासान वॉट यू कॅन सी वॉट द आय कॅन सी तितूनच कळटा. आतां इन्फ्रारेड तें स्कॅनिंग जावन कितलें कुसलां ते काडटले. तो तें एक तुती जाली जी दुसरी तुती जाली. तिसरी म्हणल्यार वॉटरप्रुफींग. तुका 3च इश्यू फाटीं मुखार येयलो. वय वॉटरप्रुफींग तुमी वयर पळयत जाल्यार वॉटरप्रुफींग तेणी केलां तें सारकें म्हणजे इतलें बेकार वॉटरप्रुफींग हांवें म्हाज्या आयुश्यांत तरी पळोवंकूच ना. तेणी एक इपॉक्सी म्हणून एक आसता ती बेश्टी इपॉक्सी ही मदें आतां टायल्स आहा ते मदें इपॉक्सी घाल्या तेणी. ती इपॉक्सी पापडी गोंय हातीन भायर सोदता ती इपॉक्सी आनी तितूनलें उदक भितर सोदता आनी मागीर तें उदक हूंय भितर ऑडिटोरियमान पावता. हें ohलें स्ट्रक्चरल रिपेर्स जेन्नी केलेलें कॉन्ट्रॅक्टरान केलेलें तें सारकें जावंक ना म्हणून आमी बोवाळ मारताले. आतां IIT मद्रासान तें मान्य केलां आनी मान्य केल्या उपरांत आमी तांकां सांगलां की हें सारकें करून आमकां जाय. टास्क फोर्साचें काम म्हणजे कितें आमी म्हणलां बाबा आमकां कला अकॅडमी आहली तोय आमकां सारकी केलेली जाय. तेणी म्हणलां पळय बरें सारकें करून ताका 50 वर्सां तरी हे इमारतीक आनीक लायफ वाडोवपाची जाल्यार कितें करचें पडटलें तें तेणी एक प्लान दिला.
तो प्लान आनी तांकां एंगेज करपाक तेंचें काम चालू जावपाक पयल्याच हितून एक 75-80 लॅक्स IIT मद्रासाक आतां IIT मद्रास तो सिव्हिल इंजिनियरींग डिपार्टमेंट हो आख्खी IIT मद्रास न्हू सिव्हिल इंजिनियरींग डिपार्टमेंट ऑफ IIT मद्रास इज द नंबर 1 इन द कंट्री तेंचे होली सिव्हिल डिपार्टमेंट खूंयच ना देशाक म्हणून आमी तांकां आपयलो तेणी तेंची फीज आतां ते गव्हर्मेंट कॉलेज ती तेंची फीज आनी तेंचे प्रोफेसर येतले तेंचे प्रोफेसर बसोन हे प्लॅन करतले आनी तेंचे पळय हें आहा ते दे वील बी द सुप्रीम अथॉरिटी इन द रेनोवेशन अंडर देम वील बी कन्सल्टंट्स तेच अपॉयंट करतले की कोण कन्सल्टंट हे कामाक स्पेशलिस्ट आहा ते आनी कन्सल्टंटा सगळ्याक कोण कॉन्ट्रॅक्टर हे करूं शकता कोणाची स्पेशलायजेशन आहा ते हें करतले म्हणजे आख्खे ते अंडर देर सुपरविजन ते जावंक जाय म्हणून आमी IIT मद्रासाक काडलेलो आनी IIT मद्रास येयल्या उपरांत काल मागीर आमकां PWDन फायनली तें हें दिलां अप्रुवल दिलां की IIT मद्रासाचे फर्स्ट फीज कितें आहा तें बरोवन तें काम चालू जावचें म्हणून आनी तें फीज मान्य जाली काल आनी 1 ऑगस्टान आमी बंद करता म्हणून आमी एका अकॅडमीक सांगलो. आनी चार्ल्स कोरिया फावंडेशनूय भितून हें आसतलें तुमच्या वांगडा. चार्ल्स कोरिया फावंडेशन टास्क फोर्स केल्ली पळय तेन्ना ते पयलेच येवंक नाहले तेणी एक कंडिशन घालेली की तुमी IIT मद्रासाक आपोवया IIT मद्रास येयल्या उपरांत मागीर आमी येतले म्हणून तर IIT मद्रासाक हांवें मुद्दम कॉन्टॅक्ट केला गव्हर्मेंट म्हणटाले IIT मद्रास येयना तांकां पडलें ना रिस्पॉन्ड करना हें करना तें करना म्हणटाले पूण तें जाल्या उपरांत हांवें स्वता IIT मद्रासाक कॉन्टॅक्ट केलो तांकां आपयलो तांकां ऑन बोर्ड हाडलो आनी IIT मद्रास येयल्या उपरांत चार्ल्स कोरिया फावंडेशनाचो आर्मिनियो रिबेरियो पळय आहा तो रेप्रेझेंटेटीव येयला पोतून टास्क फोर्सान एंड the Charles Correa Foundation represented by Arminio Ribeiro is taking an active part in ensuring that the structure gets repaired. आनी अशें म्हणटा की ह्यो 18 काय 24 सुमार त्रुटी फॉल्ट्स आसा आनी त्याच बरोबर 80% काम जें आसा तें बाबत जालें म्हणजे 80%ाचो खर्च आसा तो वायफळ असोच फुकट गेलेलो आसा म्हणजे मागीर तुमची कितें मागणी आसा ते कॉन्ट्रॅक्टरान म्हणजे ते आतां सगळें नुतिनीकरण केलां तेणी दिवचें काय तुमी कितें म्हणटा टॅक्स पेयर्साच्या बॉयसांतल्यान परतून पयशे वचचे म्हणून. ना टॅक्स पेयराचे पयशे आमी कला राखण मंडळ तर्फे पयले दिसा सावन आमचें हेंच मागणी आसली की जे पयशे मोडले ते पयशे कोणा कडेन गेले ते कडच्यान पयशे परतून काडून हाडून तें काम सारकें जावंक जाय तो कोत्तलो ओ तो कोत्चो ना आनी तो सारको मनीस न्हू करपी तो एक्सपर्ट नाहलोच म्हाजे हिसपान तरी असल्या कामाक तेजी एक्सपर्टीज नाहलीच तो प्रोफेशनल ह्या कामाचोच नाहलोच बेश्टे दुसरें आनी कितें बिल्डींग बांदूंक जाय कितें शेतां कितें करूंक जाय थिंगा तो करपी मनीस आसतलो. तो टेंडर बीन जालो तो घोटाळोच म्हणपाचो तो. टेंडर घोटालो जालोच सो म्हाका दिसताच न्हू कित्याक टेंडरान मनीस तुजो सारको मेवना टेंडर तुमी कित्याक फ्लोट करता कित्याक सारको मनीस निवडून येवपी त्या टेंडरांतल्यान सारको मनीस येवंकूच ना न्हू ह्या कामाक जावं पळय तसलो मनीस येवंकूच ना ताका कांयच स्ट्रक्चरली कांय सारकें जावंक ना सावंडूय सारकें जावंक ना लायटी सारकें जावंक ना आनी ज्या तेन्ना PWD मंत्री आमचो CM आसलो आनी तेन्ना हो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर दुसरो आसलो तांकां तें पडलेलें नासलें हो कांय तें आमकां सजमोंक ना पूण तें निवडणूक पळय टेंडर कॉन्ट्रॅक्टराचें सारकें जावंक ना टेंडर सारको तेणी फ्लोट करूंक ना आनी कांयच सारकें जावंक ना म्हणून आमी ह्या हितून सिट्युएशनान पावल्या सो पयशे आमचे इबाड जाले चूक केली PWD मिनिस्टरान चूक केली तेन्ना निलेश काब्राल आसलो तेन्ना टेंडर दिला पळय तेन्ना म्हाका दिसता निलेश काब्राल आसलो आनी सगळें पडोवन बीन मागीर ते सगळे CMान घेतले सगळे ते हातभार सगळो वय पूण whoever in charge at that time of giving the tender has to take responsibility of the tender being wrong. पूण तेजे उपरांत काम करून घेवपी तेन्ना CMच्या हातीन आसली जाल्यार CMच्या मनशान तरी पळोवंक जाय आसलें न्हू बाबा कितें टेंडर दिला कोणाक दिला इतले 3 वर्सां ते बंद आसलें अडेच 3 वर्सां बंद आसलें तेन्ना CM आसलो न्हू सो एक्सक्युजीस दिवन कांय फायदो ना कोण आनी तें अहेंच आयज कितें जाता अहेंच जाता तेन्ना निलेश काब्राल आसलो मागीर CM आसलो आतां दिगंबर कामत आहा हो म्हणटा हांव कांयच नोको हांव आतां येयला हेज्या आदीं CM म्हणटाना टेंडर दितना हांवें नासलो पूण तुमचीच टीम ती इट्स 1 कॅबिनेट वीथ 1 चीफ मिनिस्टर एंड एट द एंड ऑफ द डे द बक स्टॉप्स वीथ द चीफ मिनिस्टर आमी कोणा कडेन वयतले आमी धांवन पावन कोणा कडेन पावतले चीफ मिनिस्टरा कडेन पावतले सो आमी हे बोबा मारून थकल्या म्हणजे आतां तो सगळे निदर्शनांत हाडिल्ले आसा IIT मद्रासान की थंय गळटी बिळटी लागता तें सगळें बाबत काम जाल्लेलें आसा मागीर फाटीं एकदां ती गळटी लागलेली पळय वयर ती ACचें उदक गळटा म्हणटाले तें चुकीचें सामकें आसलें तर ना ACचें उदकूय आहा तितून ACचें उदकूय आहा पूण वॉटरप्रुफींग पिड्यार जाला पळय
इन बिट्स एंड पार्ट्स वॉटर प्रुफींग खूंय हें जालां पिड्यार जालां थिंगासानूय उदक येता तें. तर ते आतां लाकडां पिड्ड्यार जाता म्हणटा ते भितून उदक भरता आनी तोच एक कला अकादमीच्या DMKची खासियत आसली इकोइस्टिक जो सावंड येतालो. आतां ते समजा ती लाकडां पिड्ड्यार जावपाक लागली तेजेरूच म्हणजे एक कॉयन सुद्दां पडत जाल्यार एक लास्ट रोवन आमकां आवाज येतालो त्या कॉयनाचो सुद्दां म्हणजे तो तेजेरूय फटको किंवा तेजेरूय एक तो आघात जाला काय DMKचेर. देर आर टू एस्पेक्ट्स टू दॅट. वन इज द अकुस्टिक्स. अकुस्टिक्स इज द सावंड and how sound is absorbed by the auditorium. Absorption कशें जाता, sound absorb कशें जाता, नाजाल्यार reflect कशें जाता. ohले auditoriumsan you have to control how much sound gets absorbed and how much gets reflected. तितून तुजे acoustics सारके perfect जाता. तितून मागीर कितें एक पिन पडलो कॉइन पडलो कितलें तो थिंगा लेगून पावता थिंगा रिफ्लेक्ट जावन पोत्तून येता पूण वोंटीर अब्जॉर्ब जाता. दॅट इज परफेक्ट अकोस्टिक्स. तितून दोन गजाली आहा. स्टेजीर कितें पडत ते स्टेजीचो फ्लोर कितें आहा तो सोकला पोको जाला आनी सारको हें जावन रॉट जावन काबार जाला जाल्यार तेजी सावंडूच सारकी येवची ना. वन इज द वय मायने दोत्ताच न्हू बिकॉज वन इज द सावंड दॅट इज बींग एमिटेड or created. So a speaker system or a music system is creating and giving out the sound. Second is the acoustics is absorbing and controlling how that sound is absorbed and how that sound falls on your ears. So there are two aspects to it. Any doni pidyar kela. The speakers and the stage and all the things that are emitting sounds have been destroyed and destructed, and all the things that are supposed to be acoustic paneling and all that is supposed to be absorbing the sound, that has also been disturbed and spoiled completely. सो सावंडाच्या बाबतीन तेणी दोनी पिड्यार केल्या. आख्खे म्हणजे आख्खे पिड्यार तांकां कळोंकूच ना तें हें ही पळय गजाल आहा वॉट एमिट सावंड एंड वॉट एब्जॉर्ब सावंड. दॅट ते कॉन्ट्रॅक्टराक म्हाका दिसता हें इबाड केल्या उपरांत मागीर आतां कळला दिसतालें ताका. पूण ohले लोकांक काम दिवन तेणी तें पिड्यार केल्लें. म्हणून आतां IIT ohले मनशांक एड्युकेटेड एंड प्रोफेशनल्स कोण आहा ते तांकां बेस्ट ऑफ द बेस्टाक आपोवन आमी तें काम करून घेवंक चालू केलां. आता जे आमी म्हणटात की कला अकादमी चो DMK आनी कला अकादमी संकूल बंद दवरतले म्हणून बातमी आयिल्ली. पूण सद्या आमी जेन्ना विचारले हांगासल्या IMSक तेन्ना ते म्हणटात की फक्त DMK बंद आसतले म्हणून. जाल्यार DMKच्या वयरूय न्हू त्यो क्लासिकल ज्यो आहा त्यो क्लासीस चलता त्यो सो तेका बीन कितें हें आहा इफेक्ट. वय 2-3 रुमां थिंगा हें जातलीं इफेक्ट जातलीं कित्याक DMKन कितें तोडटा मोडटा तेजो पळय आवाज आहा तो येयत त्या रुमांनी. म्हणून 2-3 रूम्स जे आहा पळय आमी दुसरे एक टास्क फोर्सा वतीन आमी एक कला अकॅडमीकूय सांगलां आनी कला अकॅडमीचो स्टाफ अंडरस्टँड्स दीस व्हेरी वेल. वी आर ब्लेस्ड टू हॅव सच स्टाफ दॅट वी हॅव इन द कला अकॅडमी. आमी तांकां कितें सांगलां की अकॅडमी गेल्या फावट बंद करता तशी तुमी हिंगा व्हडले पत्रे करून बंद करप न्हू. पयली गजाल कितें जाता आनी कितें कोट्टा तें पब्लिका मुखार जावपाक जाय, आमच्या मुखार टास्क फोर्सा मुखार जावपाक जाय. दुसरें म्हणल्यार नथींग कॅन बी डिसरप्टेड. थिंगा एक क्लास चलताली ती क्लास तुमी आनी खूंय दुसऱ्या PWDच्या बिल्डिंगान व्हरोन थिंगा क्लास चालू दवरा पूण क्लास चालू आसूंक जाय. तियात्र थिंगा जाताले 2 म्हयने तुमी बंद केले. ते 2 म्हयन्यान समज एक 40 तियात्र जावपाचे आहले 40 शो तियात्राचे जावपाचे आहले जाल्यार तुमी त्या तियात्रिस्टांक 40 शो जावपाक दुसऱ्या ठिकाण दिवपाचें. ऑल्टरनेटीव अरेंजमेंट तुवें करपाचें. आर्ट एंड कल्चर सफर जातलें बिल्डींग बंद जाता म्हणून खूंयच आख्ख्या जगान हें जायना. खूंयच आमी पळयल्यार एनीवेर यू सी बेसीक रवींद्र भवन इफ यू सी यू नो सो मेनी ऑडिटोरियम. सिरी फोर्ट दिल्ली एक व्हडलो ऑडिटोरियम आहा तेणी बंद केलो रेनोवेशन्साक. दिल्ली गव्हर्मेंटान बंद केला पळय तेन्ना दुसरे 4 ऑडिटोरियम स्कुलाचे कॉलेजीचे ऑडिटोरियम आपणाच्या ताब्यांत घेवन ते कार्यक्रम हिंगा जावपाचे आहले ते थिंगा केले शिफ्ट केले आनी ते कार्यक्रम जाले. कार्यक्रम एंड आर्ट एंड कल्चरान प्रॉब्लेम जावंक ना बिकॉज आर्ट एंड कल्चर ऑफ गोवा सफर्ड फॉर 3 years. हेणी म्हणलें ना बंद आहा तुमी आतां तुमचें पळोवन घे. आमचें पळोवन घेना. आमी सरकाराक टॅक्स भरला टॅक्साच्या पयशांनी हें बांदलां. आमचो कल्चर कंटिन्युटी दवरपाक 3 वर्सां तुमी आर्ट एंड कल्चर बंद केलें म्हणून जायना उपकारना. आमकां तियात्र जाय. आमकां तियात्र जालेले जाय. आमचें तियात्र कॉम्पिटिशन जालेलें जाय. कितें आहा तें सगळें जावंक जाय आनी सरकारा कडेन वेर देर इज अ वील देर इज अ वे. हांवें बाबू कावलेकर सराक सांगलां, हांवें PWD मिनिस्टराकूय सांगलां, हांवें CMाकूय सांगलां आनी टास्क फोर्साच्या वतीन आमी लेटरांय बरोवन सांगलां की काम आर्ट एंड कल्चराचे पळय शोज आहा दॅट शूड नॉट स्टॉप. यू ऑल हॅव टू फायंड ऑल्टरनेटीव अरेंजमेंट्स एंड यू ऑल हॅव टू गिव द आर्टिस्ट ऑल्टरनेटीव अरेंजमेंट्स. एंड हिंगाय
DMKन काम चालू जाता जाल्यार बाकीचे हितून काम करपाचें. पयलें DMKन काम करा, ते काबार करा, DMK मागीर तुमी चालू करा. मागीर क्लासरूम्स घ्या, खूंय क्लासरूम्सांनी तेणी सारकें मॅस केलां. ते क्लासरूम 4-4, 5-5 क्लास करून एट अ टायम घ्या आनी काम करा. आख्खें बंद करून तुमी भितर कितें जाता तो हें उपकारचें ना. मागीर ओपन एअर ऑडिटोरीयम आतां कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटात ते म्हाज्या हातीन नाहलेंच, पूण ते पडलां तेकाच लागून, कित्याक ते वॉटरप्रुफींग कोत्तालो वयर, ते रुफाच्या वयर वॉटरप्रुफींग कोत्तालो. ते आतां फॉरेन्सीक हें करून आमकां तें दिश्टी पडटा. ते स्लॅब पळय पडलो, तो स्लॅबाचे कुडके आजुनूय थिंगा पडलेले आहा. त्या कुडक्या वयर तेणी आतां वॉटरप्रुफींग केलां, ते पेजान ते आख्खें रूफ पडलां. तें रूफ पडलां, तें रूफूय हें करूंक जाय, सारकें करूंक जाय. तर तेंय कोत्ता जाल्यार आतां थिंगा काम करूंक जातालें तेणी, पूण तेजो टेंडर काडून थिंगा कशें कितें करूंक जाय तें IIT मद्रास सांगतली. आनी थिंगा तें सो इन सायलोज, taking one silo of the complex aside and working on it, rebuilding it step by step without affecting art and culture and without disturbing the people, without keeping people blocked out. Inclusive म्हणजे गोंयकाराक कळोंक जाय आमची जागा ही, आमकां आमच्या दोळ्या मुखार तुमी काम करा आनी सामकें कोत्ताले कित्याक भिवपाची कितें गरज आहा, लिपोवपाची कांय गरज ना न्हू, करा सारकें करा. सो टास्क फोर्स हॅज सेड दीस व्हेरी क्लियरली. तेच जालें अशें की आतां स्कूल ऑफ ड्रामाच्यो क्लासी हांगा चलताल्यो. हें काम बीन जेन्ना स्टार्ट जालें तेन्ना आतां तांकां फोंड्या राजीव कला मंदिरान धाडलें. तेंची थंय हालत जालेली, तांकां क्लासीस बिसीस ना, ते खंयूय मागीर क्लासीस घेता. सो तेंच्यो पयलीं हांगा बऱ्यो भशेन चलताल्यो. सो तेंचेय खंय तरी प्रश्न जाग्यार घालपाची गरज आसा. वय स्कूल ऑफ ड्रामा हांव थिंगा फोंड्या वचून आमी ते तेणी एक धाकटुलो स्टेजी हाटल्यान पळय तेणी एक हें दिला, तो जागो दिला थिंगा. ते इट लुक्स लायक अ डंप को दिसता तो. आनी नदर थिंग इज, सी यू कॅनॉट टेक अ स्कूल ऑफ ड्रामा दॅट वॉज हॅपनिंग इन दीस विसिनिटी. त्या स्टुडंट्स इंचोल्ले स्टुडंट तो स्टुडंट्स फोंड्याचो 2च स्टुडंट आसले थिंगा, समजलो न्हू. तांकां तुवें घेवन आख्खें हांकां फोंड्या मारलें. आतां कोण आहलो तो म्हापशासान येतालो नाजाल्यार बेतीसान येतालो, ताका आतां फोंड्या येवपाक जायना. सो यू कॅनॉट मेक ऑल्टरनेटीव अरेंजमेंट्स दॅट आर सो डिसरप्टीव. यू हॅव टू मेक ऑल्टरनेटीव अरेंजमेंट. आतां तूं हिंगसोल्लें काडलें, हांव तुका एक उदाहरण दिता. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी आहा, तेंची 900 सिटरांची ऑडिटोरीयम आहा. DMK तुमी बंद कोत्ता न्हू, सरकारा कडेन जाता जाल्यार, आनी जाताच. CMान एक रिक्वेस्ट धाडली, ते म्हणटा डबल इंजन सरकार न्हू, तुमी सेंटराक एक नोट बरोया की बाबा आमची ऑडिटोरीयम 6 म्हयने 3 म्हयने आमची ऑडिटोरीयम बंद उरतली. 3 म्हयने तुमची NIOची ऑडिटोरीयम आहा, इट कम्स अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंट. एक रिक्वेस्ट धाडा, 3च म्हयने आमच्या आर्ट एंड कल्चराक सांबाळपाक तुमी ऑडिटोरीयम दिया. 2 मिनटान ऑडिटोरीयम मेवतली. तांकां करूंक जाय तेन्ना तेणी सारकें करूंक कोत्ता ते, पूण तांकां नाकाच केलें न्ही. तांकां आर्ट एंड कल्चराचें पडलेलेंच ना. म्हणून कला राखणमणाच्या तर्फे आमी इतली झगडटा की मेक द ऑल्टरनेटीव अरेंजमेंट, मेक अँड ऑल्टरनेटीव अरेंजमेंट. ह्या रस्त्यार आतां ही कला अकॅडमी आहा, तुमी NIO इज एट द एंड ऑफ दीस रोड. चड पयसा ना, सगळें थिंगा शिफ्ट करूंक जाता. एटलिस्ट थिएट्रिकल शोज इन द ऑडिटोरीयम. क्लासरूम तुमकां फोंड्या व्हरपाची गरज ना. कॉलेज तुमकां हिंगाच कितलेच बिल्डींग आहा, थिंगा व्हरा. सिरेंडिपिटी ओल्ड PWD ऑफिस आहा सिरेंडिपिटीच्या बिल्डिंगान, थिंगा ते बिल्डींग हाली आहा. थिंगा काय बरी बिल्डींग ती ऑलमोस्ट सिरेंडिपिटीन तांकां सारकी करून दिल्या. त्या बिल्डिंगान कितें तरी क्लासीस व्हरा, थिंगा कितें तरी करा. सो वेर दर इज अ विल दर इज अ वे. ह्या सरकाराक आर्ट एंड कल्चराचें पडलेलें नाहलेंच केन्ना. आनी ताका लागून आमकां झगडचें पडटा आर्टिस्टांक. आमी म्हाज्या असल्या थिएटर मोगींक आमकां झगडचें पडटा की हें करा तें करा. आयडिया आमकां दिवची पडटा. आमी आयडिया तुमकां आमी पाग दिता. इतलो व्हडलो डिपार्टमेंट आहा, इतलो व्हडलो डिपार्टमेंटाचो बजेट आहा, जाल्यार आमकां गरज आसूंक नाहली न्हू की बाबा आमी कित्याक आयडिया दिवं. तुमी आयडिया दिवन तुमी सारकें करूंक जाय आसलें. बट एनीवे, एक गजाल बेस्ट सुचयली फ्रांसीस बाबान की स्कूल ऑफ ड्रामाच्या भुरग्यांक जे फोंड्यार थंय मारिल्ले आसा शेवटून पयस सामकें कला अकादमी पासून, तेज्या व्यतिरिक्त तांकां हांगा जर NIOचो ऑडिटोरीयम दिल्लो खंय तरी शिफारीस करून केंद्राक, जाल्यार तेंचें एक बरें सुरळीत चलपाचें हांगा आनी लागीं पडपाचें. आतां कला अकादमीची जी कामां आतां म्हणजे पयलींची नजाकत जी आसा कला अकादमीची, ती आतां परतून येवपाक शकता 100%, 80% तरी. पळय हांव तुका एक क्लीन एक व्हेरी सिंपल गजाल सांगता. पळय इमारत आमी कितली व्हडली बांदूं, ॲट दी एंड ऑफ द डे वायब एंड एसेन्स कम्स फ्रॉम द पीपल. लोकांक तुमी मोगान हिंगा आर्टिस्टाक आपोवया, हाडा. आर्टिस्ट हिंगा येतले, हिंगा बसतले, थिंगा बसतले, हे इमारतीन भितर घुसतले एंड दे वील ब्रिंग आउट द वायब ऑफ द प्लेस. कितलेंय बरें व्हडलें हॉटेल हांवें बांदलें, तितून स्टाफ कुसलोलो घालो, स्टाफाक पडलेलो ना, स्टाफाची नियत ना सारकी, जाल्यार तें जावचें ना. सो वॉट फॉर एग्जाम्पल प्रताप सिंग राणे डीड
he did not allow political appointments with regards to art and culture. Art and culture was artists and cultural people. कोणाक गोंयचे संस्कृतीचे पडलेलें आहलें तांकां ते चार्ज दिताले आर्ट एंड कल्चरान आनी त्या मनशान मागीर बाकीच्यांक आपोवप हिंगा बसत हें करप तें करप आनी तितून वायब ह्या जागाची येताली एक हें आसतालें एक फील आसतालें भितर स्वताच तुका यूज टू फील सो गूड अबाउट इट यूज टू फील द आर्ट यू टू फील गोवन कल्चर इट इज टू बी सोकिंग इन दीज वॉल्स आतां नात कशी दिसता ना कित्याक ती सरकार हे BJP सरकारान and the current people who are running the art and culture department and the establishment they don't want that तांकां ते नाकाच तांकां ते इबाड केलेलें जाय म्हणून ते ओहली नाका जाल्ली गजाली कोत्ता काडटा स्कूल आतां ते व्हडले व्हडले आमकां शापोतां सांगता की नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा येतलो अरे आमचो इतलो हिंगा ड्रामा स्कूल आहलो काय बरो ड्रामा स्कूल सच अ ब्युटिफूल ड्रामा स्कूल वेर people used to go kids used to go I used to go and we used to watch we used to learn we used to do things त्या स्कुलाक काडून तुमी फोंड्या मारला आनी थिंगा कुसता तें पडलेलें ना पूण सांगपाक आनी न्यूज पेपर आर्टिकलान घालपाक नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हाडटा म्हणून बेश्टी फकाणां कोत्ता ती इट इज ऑल शो एक्चुअली तुका कितें करूंक जाय जाल्यार हें आहा मरे आमचें इतलें व्हडलें आमचो ऑलरेडी स्कूल ऑफ ड्रामा आहा त्या स्कूल ऑफ ड्रामाचें तांकां पडलेलें ना ते इबाड जाता थिंगा फोंड्या व्हरून दवरला आनी तेजें कांय जायना ताका हाडा पोत्तून तेजे स्टाफ घाला सारके तांकां मातसो बजेट सारको दिया तांकां कांयच दिना ते स्कूल नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हाडून कितें फायदो सो दॅट इज हाव द गव्हर्मेंट इज एन स्पेशली दिस BJP government I'm very sad to say it is and it is about the people in BJP also when Manohar Parrikar was there they were not doing these kind of things only हें जायना आहलें तो लोकांक विचारून 10-15 जाणांक विचारून कितें कोत्तालो पूण आयजचें पळय BJP सरकार आहा तांकां आर्ट एंड कल्चरांत तें मातूय म्हणजे मातूय पडलेलें ना एंड इट इज एक्स्ट्रीमली सॅड आनी गोंयचो आमचो अस्तित्व आहा ती गोंयची आमची संस्कृती गोंयचो आमचो एवरीथींग आर हेरिटेज आमचे दायज आहा ते गोंयचे तें सारकें म्हणजे आमच्या कल्चरान आहा इट इज तेजे रुट्स तेजे फुटींग आमच्या कल्चरान इट इज हेल्ड बाय आवर कल्चर आमचे कला अकादमी म्हटल्यार एक संस्कृताची एक दायज इमारत कशी आसा सारकें दायज तें आमचें दायज तें एंड it is not only the imarat it's not only the walls it is what happens between in these walls it is the tiyat that happens it is the natak that has happened it is people like Rajdeep Naik who come and do an amalgamation of tiyat and natak which is so beautiful it is choir festival igojeche choirache festival jata magir various temple committees do an inter temple नाटक कॉम्पिटिशन करताले ते घुमट कॉम्पिटिशन जातालो हिंगा भजन जातालें सगळें जातालें सो इट इज ब्युटिफूल तें लोकांचो एक हें उमेदूच गेल्या न्हू कला अकॅडमीन वचोन आमी कितें करतले ते पयलीं तर ती इमारत वॉल्स sound lights and the fixtures and everything has to be rectified and then secondly the government has to say yes we have rectified these things please come please do things and that intent has to be there so I hope that changes if it doesn't change we will ensure that the next government does it हे ना जाल्यार दुसरें करतले पूण आमी फाटीं सरचे ना जाल्या शिवाय आमी फाटीं सरचे ना आनी हे 1 ऑगस्टाच्यान हे कामाक तुमी हात घालता मागीर ते ओपन एराक केन्ना मागीर ते ओपन एराचे अजुनूय PWDन आमकां पयले तर आमी IIT मद्रासाक सांगलां की ओपन एराची कितें करप जाय कशें ताका रेक्टिफाय करप जाय तेजी एक प्लॅन दिवचो तो प्लॅन PWD कडेन वयतलो तो प्लॅन PWD सँक्शन करतलो आनी मागीर तेजें काम चालू जातलें आमी एक्चुली मागलेलें टास्क फोर्सान मागलेलें की ह्या पावसान कित्याक पावसान तो ऑडिटोरियम तोच बंद आसता पावसान तें काम करा पावस काबार जाता जाता तें कामूय काबार जातलें ऑक्टोबरान सप्टेंबरान केन्ना ओपन जाता तेन्ना तें बरें न्यू सीजन चालू जालो न्यू सीजन फॉर आर्ट एंड कल्चर इन दॅट सीजन द ऑडिटोरियम वूड बीन ओपन तें आमी मागणें केलां आनी आमी तांकां कला राखण मांडनान आमी तांकां सांगलां तुमी करिना जाल्यार आमी क्राय केल्ले एक गेटी भायर तो हे पोत्तून आमी एजिटेशन करतले आर्टिस्टांक हाडून हिंगा पोत्तून एवरी इयर वी वील सेलिब्रेट द फॉल ऑफ द ओपन एअर एम्फिथिएटर आतां ही तुमची टास्क फोर्स समिती जाली ती तुमकां दिसता कला राखण मांडकाच्या फुडाकारान जाली आनी हे सगळें जावपाक शकलें अशें तुमकां वय 100% कला राखण मांड अँड द सपोर्ट ऑफ ऑल द गोवन आर्टिस्ट वी हॅड तियात्रिस्ट आहले तितून गायक आहले डान्सर्स आहले फायन आर्ट्स पेंटर्स स्कल्पचर्स सगळे एवरी आर्टिस्ट इन गोवा सपोर्टेड आसा तो बोबाव आर्टिस्टां खातीरूच जाला तो so without the support of the artistic community in Goa it wouldn't have been possible for
वन पर्सन लायक मी ऑर देविदास सर ऑर संदेश प्रभुदेसाय सर ऑर राजदीप नायक आमी फुडें सरले, आमची तोंडां दाखयलीं आनी आमी लिडरशीप घेतली. पूण आमच्या फाटल्यान आख्खे गोंयचे आर्टिस्ट कम्युनिटी आहली म्हणून तें जालें. अँड आय सी इट एज अ विन दॅट द गव्हर्मेंट हॅज taken a bow and said yes, we have messed this up and we will rectify it now. सो सध्या आमी फ्रांसीस बाबा कडल्यान आयकून घेतलें की सध्या कितें ही परिस्थिती सध्या कला अकादमीची आसा आनी सध्या कित्या खातीर DMK बंद उरतलो आनी तेचेर आमकां फ्रांसीस कुएलो बाबचे टास्क फोर्स समितीचे एक वांगडी आसा, तांची बसका जाली PWD खात्या बरोबर आनी तेंचे जे अध्यक्ष आसा टास्क फोर्स समितीचे विजय केंकरे तेय लेगीत येयल्ले आनी कशा तरेन ह्यो त्रुटी ज्यो मद्रास IITन तांत्रीक अहवालांतल्यान आमकां दाखयल्ल्यो आसा तेचेर आतां तेंच्यांनी सगळे ते आपली नजर दवरून आनी सगळे हे वेवस्थीत ते एग्जिक्युशन करून हे सगळे DMK परतून आतां कामाक सुरवात करपाचें आसा आनी तेंचो पुरेपूर यत्न आसतलो म्हणटा ते की आतां सद्या पूर्व पदाचेर ते DMK हाडचे म्हणून. मात्र हो परत परत उप्रासपी प्रश्न तसोच हांगासर आसा, केन्ना कला अकादमी पूर्व पदाचेर येतली काय, सबंद गोंयच्या आनी कलाकारांचे हांगासर लक्ष लागून रावला. ही म्हायती तुमच्या मेरेन पावोवपाचो आमी एक ल्हानसो यत्न केलो. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव गौरीश परब बामणकर, पळयत रावात गोमंतक TV.